On behalf of Learn Konkani, we bring you a small story in Konkani language. चरडवानो लर्न कोंकणी तर्फेन आजी तुमकाडल्या एक सान काणी आमगेल्या कोंकणी भाषेंत. काणीचे नाव द मायजर कंजूसी. काणीचे नाव द मायजर कंजूस मनुष्य. आम्ही काणी ऐकूया. A miser had buried his gold in a secret place in his garden. एक गावांत एक कंजूस मनुष्य उरताशिलो. तागेल्यागी भांगर आशिल्लें. He had some gold. ताणे ते भांगर तागेल्या हितलांत in his garden एक जागेरी फोंड काडून घालून दवरिल्लें. He had buried it in a hole in his garden. Every day he went to the spot, dug up the treasure and counted it piece by piece to make sure it was all there. प्रति दिवसू तो तागेल्या हितलांत ते जागेर वचून ते भांगर काडून ताजे एक एक तुकडे लॅक करून सम आसकी पळोवन वापस दवरताशिलो. एवरी डे प्रति दिवसू द मायजर कंजूस मनुष्य went to the spot, ते जागेक वचून dug up the treasure, ते भांगर खणून भायर काडून counted it piece by piece, एक एक ताजे तुकडे लॅक करून made sure it was all there, ಒಟ್ಟು ಸಮ ಆಸ್ಕಿ ಪೋಳೋನು ವಾಪಸ್ दवरताशिलो. ते गावांत एक चोर आयलो. A thief who had been observing him. ते चोरान ते कंजूस मनशाक पळोवन दवरिल्लें. ते चोराक कळ्ळें ते कंजूस मनशान कसकी दवरल्या म्हणून. So the thief guessed what it was the miser had hidden. एक दिवसू रात्री, one night, quietly, सावकाश, the thief dug up the treasure and escaped. चोरान ते भांगर अगदून काडून घेवन वचचे प्रयत्न केले. The thief took the gold and escaped. तो धावन गेलो. Next day, miser discovered his loss. दुसरे दिवसू कंजूस मनुष्य भांगर लॅक करच्याक आनी गेल्लो. ताणें थंय फोंड काडून पळयलें. तांतूं भांगर ना आशिल्लें. ताका आपणाल्या भांगर कोणकी घेवन गेल्लें कळ्ळें. He was overcome with grief and despair. ताका मस्त दुख्ख जालें. तडवूंक घेवचें जायनाशी ताणें रडचा सूर केलें. The miser discovered his loss. He was overcome with grief and despair. He groaned and cried. ते जागेरी एकलो मनुष्य चमकून वता आशिल्लो. ताका कंजूस मनशान रडचें आयकलें. A passerby heard his cry and asked what had happened. ताणें विचारलें कसो जालें म्हणून. A passerby heard his cries and asked what happened. My gold, cried the miser. कंजूस मनुष्य म्हणता मगेल भांगर. Someone has robbed me. कोणकी मगेल भांगर घेवन गेले म्हणचा लागलो. Your gold, तुगेल भांगर, ते मातींत, in that soil, in the hole,
ते फोंडान तूं तुगेलें भांगर ते फोंडान तूं वाय डीड यू पुट इट देर थंय कितें घाल्लें तो भायरी आशिल्लो मनुश्य विचारचे लागलो तुगेलें भांगर तुवें ते फोंडांत कितें दवरिलें वाय डीड यू नॉट कीप इट इन द हावस तुगेलें भांगर तुवें घरा भितर कितें दवरलें ना वाय डीड यू नॉट कीप इट इन द हावस तुगेलें भांगर तुवें घरा भितरी कित्याक दवरिलें ना यू कुड इजिली गेट इट वेन यू हॅड टू बाय थिंग्स तुका कसने सामान घेवचें आसल्यार तूं भांगर घरांत उलयना काण घेवीत आशिल्लें यू कुड हॅव टेकन इट फ्रॉम द हावस म्हूण ताणें कंजूस मनशाक विचारलें बाय सामान घेवचो कंजूस मनशान रागान विचारलें वाय आय नेवर टच द गोल्ड हांव केन्ना म्हगेलें भांगर काडना हांव ते भांगरान कसने घेवचे विचार बी केलो ना म्हणून कंजूस मनशान सांगलें कंजूस मनशाक ते भांगर खर्च करचो ना आशिल्लो ताणें केन्ना ताजेन कसने घेवचे विचार केलो नाशिल्लो आय नेवर टच द गोल्ड कुडंट थिंक ऑफ स्पेंडींग एनी ऑफ इट म्हणून ते कंजूस मनशान ते चमकून वतल्या मनशाक सांगलें तो मनुश्य मस्त हुशारू आनी विचारवंत आशिल्लो ताणें कंजूस मनशाक अशी पळयलें पळोवन एक व्हड फात्तर घेवन ताणें ते फोंडांत उडयलो एक व्हड फात्तर घेवन ताणें ते फोंडांत उडयलो द स्ट्रेंजर पिक्ड अप अ लार्ज स्टोन व्हड फात्तर थ्रू इट इंटू द होल ते फोंडांत ताणें उडयलो आनी ते कंजूस मनशाक सांगलें तुका ते भांगर कसने उपयोग करचो ना जाल्यार हो फात्तरूची भांगर म्हणून लेखून घे थिंक द स्टोन इज द ट्रेजर कवर अप द स्टोन तो फात्तर तूं धांपून दवर इट इज वर्थ जस्ट एज मच एज द ट्रेजर यू लॉस्ट तुका ताजें खंयचें प्रयोजन घेवचें ना जाल्यार ते फातराचे किंमत आनी भांगरा किंमत दोनी एकची म्हूण ते मनशान सांगलें इफ यू हॅव नो इंटेंशन ऑफ स्पेंडींग इट द ट्रेजर इज वर्थ सेम एज द स्टोन म्हूण ते मनशान कंजूस मनशाक सांगलें हे काणीन आमकां कसं कळटा तुमगेलें आशिल्लें सामान तुमी सम करून प्रयोजन करूंक घेना जाल्यार ताजे उपयोग करूंक घेना जाल्यार ताजी कसने किंमत ना ए पोजेशन इज वर्थ नो मोर दॅन द यूज वी मेक ऑफ इट सो प्रत्येक सामानाक ताजी किंमत कसकी म्हळ्यार ताजेन तुमकां कितलें प्रयोजन जाता तेची ताजी किंमत काणी तुमी आयकल्वे काणी आयकून खुशी जाल्वे लर्न कोंकणी तर्फेन आमी तुमकां आनी काणी घेवन येताची आज ही काणी आयकल्ल्यांक आमगेलो नमस्कार आनी मेळ्या